वेंचणूक आयोगान सोमारा पणजेच्या पोटवेंचणुकेची तारीख अधिसुचोवणी काडून जाहीर केल्या। पणजेचो आमदार तशेंच गोंय राज्याचो आदलो मुखेलमंत्री पर्रीकार संवसाराक अंतरल्यान पणजेन पोटवेंचणूक जातली। पणजे खातीर 19 मेक मतदान जातलें। 29 एप्रिलाक उमेदवारी अर्ज भरपाची निमणी तारीख जाल्यार 2 मेक अर्ज फाटीं घेवपाची तारीख वेंचणूक आयोगान जाहीर केल्या। ताळगांवचो आदलो आमदार बाबूश मोन्सेरात पणजेचें प्रतिनिधित्व करपा खातीर वावुरतलो। आयज ताका ती संद मेळ्ळ्या। वेंचून येवपा खातीर तांणी काँग्रेसीन परतो प्रवेश केला, जाल्यार भाजपाचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकाराक कुशीक करून पर्रीकाराच्या चल्याक भाजपाची उमेदवारी दिवपा खातीर कांय जाणांनी प्रयत्न चलयल्यात। वेंचणुकेचे उमेदवारी अर्ज भरपाच्या निमणे तारखे मेरेन कोण कोण उमेदवार म्हूण अर्ज भरतले हें 29 एप्रिलाक कळटलेंच।